खातीर आमचे ओबीसी स्टेटाचे चेअरमॅन बाब नितीन चोपडेकर, आमचे वास्कोचे लिडर बाब नंददीप रावत हे SIRच्या प्रोसेसान हांगा मुर्मुगांव आनी वास्को लोकांक मदत करत आसात. आमची पुराय टीम, आमचे भायर निलिमा आसतलो, किरण आसतलो, आमचो BLA1 तुषार आसतलो, हे गोंयच्या नागरिकांक मदत करत आसा. आतां 2 दीस जाले ते म्हज्या फाटल्यान लागिल्ले की हांगा SIRच्या हातून लोकांक खूब त्रास करता, लोक फ्रस्ट्रेट जातात, ते पळोवपा म्हणून हांगा आयिल्लो. आनी जालें अशें की जेन्ना आमचो मुर्मुगांवचो ब्लॉक अध्यक्षूय लोकां बरोबर मुर्मुगांवचे तितले तांणी प्रॉब्लेम सॉल्व केला, पूण वास्कोचें उदाहरण, लायव्ह उदाहरण, जेन्ना आमी भितर गेले, एक हियरींग चालू आशिल्लें आनी ही सेड कम, सो वी सेट देर एंड आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग. त्या भुरग्यान ताका अनमॅप्ड लिस्टान तो आसा, त्या भुरग्यान आपलो पासपोर्ट कॉपी लायिल्ली. म्हजे उजीर त्या येयरोन ताका सांगलें की बाबा हें डॉक्युमेंट चलना, आनी ताका ताणें परत लिस्ट दाखयलें की आनी 13 डॉक्युमेंटांतले आनी डॉक्युमेंट हाड 2 दिसांनी यो. तेन्ना आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियोन थंय पॉयंट रेज केलो की पासपोर्ट इज वन ऑफ द डॉक्युमेंट इन दॅट 13. पासपोर्ट जो इंडियन सिटीजन म्हणून आमकां पासपोर्ट मेळ्ळा, दॅट इज माय आयडेंटिटी, दॅट आय एम अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री. आनी हो एरियारो सांगता की ना आनी डॉक्युमेंट हाड. सो देन आय स्पोक टू द CEO, आय कॉल्ड मिस्टर संजय गोयल एंड आय टोल्ड हिम की हें अशें चलना म्हणून हांगा हॅरेसमेंट न्हू. अरे जेन्ना 13 डॉक्युमेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान दिला, हाच्या बापायन दिवंक ना कोणाच्या. हे जे ERO आनी ERO जे गोंयान आहा हेणी आपले स्वताचे कायदे करचे न्ही. There are strict guidelines from the ECI. Passport is one of the document in those 13. So my humble request to all the EROs and especially the DEO, because DEO and हांचे सारखे ट्रेनिंग घेवंक ना. How can a ERO say that passport is not a valid document? This shows the kind of frustration आज गोंयकार हांगा फेस करता. आमी येतकीर तो मागीर गडबडून ताका सांगता बरें बरें जालें चल तूं चल. अरे कितें, व्हॉट इज हॅपनिंग? काय तुम्ही सिस्टमॅटीक प्लॅन केला गोंयकारांक डिलीट करपाचो? नाल्यार म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान हाचेर उत्तर दिवपाक जाय. तुम्ही 13 डॉक्युमेंट सांगले, तातूंत 8व्या नंबराचेर इफ आय एम नॉट रॉंग पासपोर्ट म्हणा, काडून पळयात. दुसरें आतां देर आर केसीस विच हॅव कम टू मी की भलत्याच मनशान फॉर्म 7 फायल केल्या, ऑब्जेक्शनां फायल केल्या की हाचें नांव डिलीट करचें. आता ते मनीस जेन्युइन ना. त्या मनशाक जर फोन केलो, फॉर एक्झाम्पल मंजुनाथ हुलबेंची म्हणून, ह्या हुलबेंचीक जेन्ना फोन करता की बरे बाबा तुवें 10 लोकांच्या ऑब्जेक्शनां घातला, तो हुलबेंची सांगता की अरे सर आपल्याक खबरूच ना, आपूण घालूकूच ना. सो दीज आर फ्रॉड डन बाय समबडी, बाय सम पॉलिटिकल पार्टी, बाय युजींग समबडीज नेम की डिलीट करचें म्हणून. सो असले जेन्ना येता, आय अंडरस्टँड दीस इज अ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, पूण सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट जेन्ना येता तेन्ना स्थानीक BLO जो आसा ताची ड्युटी पळोवपाची की बाबा हे जे कोण डिलिशनांची नांवां घातल्या हे रावता काय ना. रावना जाल्यार दॅट फॉर्म नीड नॉट बी प्रोसेस्ड अँड गॉन अहेड अप टू ERO, ARO अँड DO लेवल. आतां क्लासीक उदाहरण म्हणटा ते एक सुजाता शेटये म्हणून आहा. आता ही सुजाता शेटये म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की संकल्प आमोणकराच्या ऑफिसान काम करता. आता ही बायल, आमचो बाप किरण, म्हाका दिसता ह्या किरणाक सगळे वळखता आसतले. हो सदांच गेल्ली, म्हाका दिसता जेन्ना संकल्प सोडून गेलो तेन्ना हो पयलो मनीस आशिल्लो आपल्या आवयचो फोटो घालून फेसबुकाचेर पोस्ट घालपी. सो किरणाक गोंयचे सगळे जनता वळखता. आतां ताजी भयण, ताजी भाभी, त्या भाभीचेर ऑब्जेक्शन रेज केला. आणि रिजन कितें की एबसंट आणि परमनंटली शिफ्टेड म्हणून. सो अशें हांगा वेंडेटा पॉलिटिक्स चल्ला आणि BJP इज युजींग दीस SIR सिस्टमॅटिकली टू डिलीट सर्टन सेक्शन ऑफ सोसायटी ऑफ पीपल. आय थिंक हे जे पळय आज आमचे दोळ्या मुखार जाले, म्हज्या दोळ्या मुखार जाले, हे सगळे आशिल्ले. आणि जेन्ना ताका आमी कन्फ्रंट केलो तेन्ना तो सांगता ना ही पयलीच केस जाली म्हणून. हो पळय हो चाचा हांगा बसला, इधर आइए. तो म्हणटा की आपल्या चल्याचो पासपोर्ट आसा आनी तो म्हणटा एक्सेप्ट करना. देतो हां तागे चल्याचो पळय हो पासपोर्ट
तो एक्सेप्ट करना. सो आता म्हाका सांगा की माय क्वेश्चन टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स की तुम्ही जे पासपोर्ट इश्यू केल्या इंडियन सिटीजनांक हा ते फेक. हाजेर म्हाका दिसता पार्लमेंट सेशन इज गोईंग ऑन. मोदीन उत्तर दिवचें. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान सांगचें की जे पासपोर्ट तुम्ही इश्यू करता दे आर नॉट ऑथेंटीक. बिकॉज पासपोर्ट जर तर तूं एप्लाय करतलो तुका हजार लफडी पुलीस क्लियरन्स आणि माती गोबर सगळें लागता मरे तातूंत. ते सगळे जातकीच तुका पासपोर्ट येता. सो पासपोर्ट जर तर तुमी आतां एक्सेप्ट करना एज अ डॉक्युमेंट मागीर म्हाका दिसता देशान आनी रावपाचें ना. खंय वचपाचें लोकांनी. दीस अ सिरियस इशू. वी हॅव बीन टायम एंड अगेन रेजिंग दीस इशू. मडगांव आमी पयले, नावेली पयले, आतां वास्कोची टीम, मुर्मुगांवची टीम, देर वॉज अ डिमांड की आमी हांगा येवन हे पळोवचें. आणि आय हॅव सीन इट इन माय आयज. आय हॅव स्पोकन टू द CEO. आय हॅव टोल्ड हिम इमिजिएटली इन्स्ट्रक्ट युअर DEOs तांकां आत्ताच्या आत्ता जाय जाल्यार झूम कॉल कर. अरे हांगा ट्रेनिंग वच ना. ज्या AERO खबर ना की पासपोर्ट इज वन ऑफ द डॉक्युमेंट आणि तो ताका आनी काय डॉक्युमेंट हाड म्हणटा. हे तूं इमॅजीन कर ह्या लोकांचें फ्रस्ट्रेशन. हांगा एक महिला आशिल्ली ती पळय, ती बाबडी तिका तिचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसा. सगळे तिणे फॉर्म एन्युमरेशन फॉर्म फेल केल्ले. सगळे हांगाच जल्मल्या, ती गोंयान जल्मल्या. अरे तिचे नाव डिलिशनाक घातला ह्या BLOन. आणि तिका आतां तिचे हियरींग आशिल्लें 27 तारखेक. तिच्या घरातली कोण तरी फॅमिलीतलो मेंबर पास्ट अवे म्हणून शी हॅड टू गो समवेअर. शी वॉज नॉट देअर. शी कुडंट कम ऑन दॅट हियरींग डेट. आतां ती ज्या दीस तिका कळ्ळें ती नोटीस आयल्या त्या दिसाच्यान ती बाबडी फावटी मारता हांगा की आपल्याक हियरींग दी. त्या EROन तिका सांगलें की तूं फॉर्म 6 फायल कर. म्हणजे तुम्ही आता पळयात की हे जे पळय इलेक्शन कमिशनान जी मशिनरी बसयल्या, BLO आसतलो, ERO आसतलो, AERO आसतलो, अरे हांकां नॉलेजूच ना. जेन्ना एक मनीस अनमॅप्ड म्हणून येता म्हळ्यार तो ड्राफ्ट रोलान आसा ती डिलीट जावना अजून. हाव कॅन यू फायल फॉर्म 6? तिका बाबडेक फॉर्म 6 फायल करपा लायले. आतां तिका कळ्ळें की तिचे फॉर्म 6 रिजेक्ट जाले. 100% जातले. When she is already there in the draft role, only thing is there has to be a hearing. The respective officer has to do a hearing and clear her from that unmapped list. So झाला कितें, एक तर हांगा लोकांक गोंयच्या लोकांक हें सारकें there is no proper system from the election commission to educate the people of Goa. आणि सगळ्यान आयरनी म्हणटा ते हांचे ऑफिसर जे आहा तांकांच एज्युकेशन ना. BLOकूच खबर ना काम कितें करप. AEROकूच खबर ना आपले काम कितें तें. सो दीस SIR process again we had raised several issues. We had given representation. I have spoken to the CEO. Monday we'll meet him again and we'll give a strong recommendation. We'll give a strong letter that these discrepancies we have seen and we have found out. There was one lady whom I can't आता तुझे एन्युमरेशन फॉर्म दाखय. तिचे आता एन्युमरेशन फॉर्म विथ 2002 तिने फायल केला. तिच्या BLOन कितें तरी गडबड केल्या. तिका बाबडे हांगा फावटी मारच्यो पडटा. आतां BLO जाका अक्कलूच ना अशें हांव म्हणटा, कित्याक त्या BLOन हांकां फोंडान घातल्या. तिने हे एन्युमरेशन फॉर्म सबमीट केल्लें विथ फोटोग्राफ विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ 2002 SIR. 2002च्या SIRान ती आसा. तिका हांगा फावटी मारच्यो पडटा. मागीर चल्लां कितें? काय सिस्टमॅटीक प्लॅन ह्या BJP सरकाराचो की सर्टन सेक्शन ऑफ सोसायटी लोकांक काडून उडोवप? आज महात्मा गांधीजीची पुण्यतिथी. महात्मा गांधीजी या देशाक फ्रीडम मेळचो, आझादी मेळची म्हणून तांणी सत्य आणि अहिंसाच्या मार्गार ते केले. आज हा मुद्दम परत एकदा सांगता की आज जे महान आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे संविधान बरयलें की देशाच्या नागरिकांक तांचो अधिकार मेळचो, हे BJPचे सरकार हे SIR हाडून गोंयकाराचो अधिकार काडपाचो प्रयत्न चल्ला. हो म्हजो डायरेक्ट अटॅक आसा ऑन टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ गोवा. म्हाका दिसता SIR म्हणटा तो एका म्हयन्यान जावपाचें काम न्ही. आमी सांगिल्लें दीस वील टेक टायम, वील टेक मंथ्स, दीस मायट टेक इयर्स ऑल्सो. कित्याक तूं प्रत्येक 11,85,000 लोकांचो भवितव्याचो प्रश्न आहो. एवरी सिटीजन ऑफ दीस कंट्री हॅज द रायट टू वोट. हू आर दीस पीपल टू डिसायड की आपूण ताका डिलीट करतलो म्हणून? हू आर दीस पीपल हू आर सिटींग ऑन ग्राउंड, BLOs हू डजंट इवन नो, हू आर नॉट इवन क्वालिफाईड, आर not giving the enumeration form.
आय एम शुअर दॅट मेजॉरिटी ऑफ द BLOs इन गोवा आर लायनमॅन आणि हेल्पर. तांकां तें ॲप आनी तांकां नॉलेज आहा. इलेक्शन कमिशनान खरें म्हणल्यार पीपल हू आर गॅजेटेड पीपल, ऑफिसर पीपल आसपाय मरे. हे लायनमॅन आणि हेल्परांक तूं काडले आनी तलवार तांच्या हातीन दिल्या ते उडयतलेच गोमटी. सो अगेन आय एम टेलिंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान दोळे उगडचे. हांव ताजे कडेन उलयलां, ताका कोर्तालेचो इशू सांगला, वास्को आनी मुर्मगांव. लेट सी वॉट ही टेक्स. ही हेज प्रॉमीस मी दॅट इल इमिजिएटली स्पीक टू द DO. दीस अ सिरियस इशू. तुका हांवें हांगा 4-5 एग्जाम्पलां दाखयली. एक बायल आशिल्ली म्हाका भितर गेल्या, ती म्हणटा आपूण सकाळच्यान हांगा बसल्या. अरे पण लोकांक तुमी त्रास करता मरे. आतां एज अ वोटर म्हजें नांव घालपाक लोकांनी हांगा दीस भर बसप, हें आनी घरा येवन करपाचें काम. हांगा लोकांनी येवन फावटी मारपाचें न्ही. आज लोकांक तुमी लायट दिना, उदक दिना, लोकांक आज हॉस्पिटलाची सुविधा ना, आनी वयल्यान आपलो अधिकार वोटाचो मागपाक हांगा येवन वरां दीसभर बसप लोकांनी. हो कल्लो न्ही हांवें. आमचो BLA1 म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एवरी डे विजीट करता. पूण हांवूय काल येयल्लो जेन्ना लोकांचे क्वेरीज आनी जे क्वेश्चन्स आसलेले ताका पळोवन दिसलें की हो त्रास लोकांक त्रास आनी काडपाचो म्हटल्यार वोटर लिस्टांचे काडून उडोवपाचो जो प्रयत्न चालू आसा. हे बसले हांगासर AERO भितर बसला आनी जो आपली हुकुमशाही दाखोवंक सोदता. आनी आजून तो आमी लायव्ह धरलो ताका, जो AERO भितर बसला, जो वोटर घेवन आपले म्हणजे डॉक्युमेंट्स घेवन येयल्लो मनीस की पासपोर्ट तो रिजेक्ट करता. हेजे पयलीं खुबशे रिजेक्ट केल्लेले आसा. अरे जे 15 डॉक्युमेंट्स इलेक्शन कमिशनरान आमकां आयडेंटिफाय करून दिल्या तेणी भितर एक खंयचो डॉक्युमेंट आसल्यार वॅलीड. म्हाका दिसता हो AERO खंय तरी रॉंग केलें. हेजेर एक्शन जावपाक जाय. जे आतां फाल्यां लास्ट डे, बाकीचे आतां कितल्यो मिस्टेकी केले आसतल्यो हेणी, तेजेर कोण इन्क्वायरी करतलो. आतां फाल्यां जायना जाल्यार काबार म्हणटा तो म्हणटा कितें परत येवपाक जाय जाल्यार आपले कडेन न्हू कोर्टांतल्यान हियरींग घेवन आपले कडेन येवपाक जाय, नाजाल्यार म्हणटा तो भायर पडटलें. ताका लागून म्हाका दिसता खंय तरी आतां हांव पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन उलयलां कितें आनी वाडोवन दिवपाक जाय दीस. हांगासर सगळ्यान आमचें हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा. 36,000 वोटर आसलेले वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी जो हो टायम दिला पळय तो तांकां पावना आनी हे गडबडीन आपणाक जाय तशें करतात. म्हाजेर डायरेक्ट एलिगेशन आसा. हे AERO आहा बसला पळय भितर, आपणाक जाय ते करता. ते बापायचो फाद न्हू म्हणपाक. लोकांक त्रास जाता, लोक आमचे कडेन रडटा आनी तो म्हाका म्हणटा तूं मिडियार कितें हांव एक सोशल वर्कर, आमी पॉलिटिक्सान आमी कितेंय उलोवंक शकता. हें न्हू कितें तूं लोकांक त्रास करतलो आमी ओगी रावतले. तुका पेमेंट दिता गव्हर्मेंट, तो पेमेंट घेवपाचो तुवें. आनी फुडें कितें करीत जाल्यार हांव परत अवश्य येतलो, डेली येतलो हांगासर आनी ताका सदयतलो. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटाक, तशेंच आमचे BLAकूय आनी सगळे कोण हे आसले आनी स्ट्रेंथन करून आमकां टीम करून आमी येयले. आनी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा की प्रेसांक की तुमी हो इश्यू हायलायट केलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.